फुडली एक 10 वर्सां भितर इंग्लीश चड जातली तेन्ना तुम्ही किती करतले इंग्लिशूय मान्य करतले राज्यभाषा म्हणून नाही मग तेच म्हणत ते होऊ नये म्हणूनच राज्यभाषा मराठीला केली जावी पहिल्यांदा राज्यभाषा केल्यावर भुरगी तो वाद जो आहे तुम्ही म्हणता तो राज्यभाषा मिटला जाईल ना राज्यभाषा केल्यावर भुरगी प्राथमिक शाळे भितर वतली चड होणार बरेच अर्थी कारण कसं आहे जोपर्यंत मराठीला जोपर्यंत आश्रय नाही ना तोपर्यंत ही प्रक्रिया जी आहे ना प्रक्रिया गतीने होणार. मराठीला जोपर्यंत आश्रय नाही राजभाषेचा किंवा सरकारचा तोपर्यंत ही इंग्रजी करण्याची जी प्रक्रिया जोरानं आणि जोमानं पुढे जाईल ती थांबवली पाहिजे कुठेतरी. ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्टची कॉपी माझ्या हातान आसा. सेक्शन 4 सांगता कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश लँग्वेज नॉट विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन सेक्शन 3 इंग्लिश लँग्वेज शॅल कंटिन्यू टू बी यूज इन एडिशन टू द लँग्वेजेस specified in that section म्हणजे section 3 for all or any of the official purposes of the union territory म्हणजे आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज कायद्यानच आम्ही इंग्लिश मान्य करून दवरल्या. अरे कोंकणीक ऑफिशियल लँग्वेज म्हटली ऑफिशियल लँग्वेज साठीचो वापर करतले म्हणून सांगले अर्थ एकच केलो म्हणजे सरकारी कामकाजान कोंकणीचो वापर जातलो. पुढे सांगला मराठीचो पण मराठीचो वापर जातलो थंय प्रोविजो घातला म्हणजे पयलो वापर करूंक जाय मराठीचो मागीर कोंकणीचो असोचो अर्थ जाता. त्या भाशेन वचना भानगडीन पडना पण इंग्लीश पळय म्हणटात पळय ते सेक्शन 4 दवरला बरोवन आनी ताका लागून आज जाता अशें की विधानसभेन जर गेले तर कोंकणी आनी मराठी भाशणां आयकूंक येनात सगळ्याच इंग्लीश उलोवपाक लागल्यात. कितें आतां कोणाक जमना इंग्लीश ते कोंकणीचो वापर करपाक अशें म्हणचें पडटा. कोणाक हांव म्हणना कोणाक कमी लेखिना कळना अशें म्हणना तुमी अशें कळना अशें म्हणना खूब जाणांक कळटा परंतु कांय जाण कदाचित तितले फ्लुएंट नासत म्हणून ते दुसरे भाशेचो वापर करतात अशें म्हणटा हांव. कित्याक पत्र वेव्हार सगळो इंग्लीश शिवाय दुसरे भाशेन जायना आनी म्हणून जर आतां लोकांच्या मदीं जर मागणी जाली की इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकोवचें म्हणून आनी ताका लागून 130 स्कुलां त्या माध्यमांतली जाली तर ह्या माध्यमाचो आणि ऑफिशियल लँग्वेजचो किंवा गोंयच्या अस्मितेचो खंय संबंध कसो जोडचो ह्याच्या बद्दल हांव केन्ना केन्ना विचार करता. म्हाका दिसता हांव त्या मुद्द्याचेर आणि म्हणून हांव मी जोडू शकतो एकच मिनिट थांबा. म्हणून मला असं वाटतं म्हाका अशें दिसता की हे खंय तरी आमी एक जोडचें सगळें आणि म्हणून हांवें 3 लँग्वेज फॉर्मुला फुडें केल्लो रादर कोंकणी किंवा मराठी आणि इंग्लीश प्राथमीक लेवल पहिल्या वर्गा पासून कोंकणींतल्यान जर माध्यमीक शाळा आसा इंग्लीश मराठीन जर आसा तर त्या दोन्ही त्या स्कुलांनी इंग्लीश हो एक कंपल्सरी विशय करूया. दुसऱ्या वर्सा अर्धे करूया. तिसऱ्या वर्सा कोंकणी किंवा मराठी कंपल्सरी विशय दवरुया आनी मागीर फुडें इंग्लीश करूया आनी हें फुडें चालू दवरचें म्हणून. ताका लागून जातलें कितें की लोक देवनागरी शिकतले इंग्लिशीक लागून रोमनी शिकतले. कोणाक रोमन कोंकणी बरोवंक जाय ताका रोमन कोंकणीनूय बरोवंक मेळटलें जाका रोमन मराठी राज्यभाषे खातीर एक सर्वसमावेशक तोडगो सांगतात तसोच तुम्ही प्राथमिक शिक्षणा खातीर काय सांगता. म्हाका दिसता आज उपाय दुसरो ना नाजाल्यार आमी येता तुमचे महाराज तुमकां पडटा हो तोडगो. म्हाका हो पसरो पळय चलोवपाचो म्हाका मान्य ना कित्याक जो कोण येता तांकां तें दिवप आनी करप. जर तुमकां गोंय घडयतले एक राज्य घडयतले जाल्यार तुमकां कंपल्सरी कांय गजाली करूंकूच जाय त्यो कोणाक आवडच्यो ना. पूण आज गोंय अशे परिस्थितीन आसा की खंयचेच सरकार कायम तोडगो काडप शक्य ना. कित्याक हे सगळे प्रश्न निर्माण केल्यात ते राजकारण्यांनी करून दवरल्यात. हांगा सुरवात पयली भाऊ साहेबा बांडोडकार पासून आमी घेवं येता की त्या वेळाचेर जर मर्जराचो जर प्रश्न येवं नाशिल्लो काय येवं नाशिल्लो जाल्यार कोंकणी गोंयांत मराठी शाळा जावच्यो नाशिल्ल्यो तर कोंकणी जातल्यो आशिल्ल्यो. पूण त्या वेळार प्रसंग वेगळो आशिल्लो काळ वेगळो आशिल्लो हें म्हाका आतां शिकल्या उपरांत कळटा. पूण तेन्ना जर कोंकणीचो प्रश्न सिरियसली घेवना मराठी घेतलो म्हूण आज निर्माण जाल्ले आसा. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय कित्याक हो इतिहास आसा. बोरकार बाब कंप्लिटली चुकीच्या संदर्भान फुडें उलयता. बरोबर मराठीच्यो शाळा पुर्तुगेज आसतना हांगा चलताल्यो कोंकणीन आशिल्ल्यो एकय शाळा फक्त इंग्रजीन जे चलताले तितलेच ते रोमन थोडेशे शिकयताले ते काम चलावू पण सगळ्यो शाळा मराठीच शाळा पुर्तुगेज काळानय चलताल्यो हांगा. प्रशासनाचा कारभार पण प्रशासनान चलताली मराठी चलताली. मागीर स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत मराठी शाळा अकस्मात एक स्पट वाडल्यो आनी 64 बांदोडकर आयला. 64 बांदोडकर आयल्यानंतर मागीर धोडणदंडी केल्या. भाऊंचेर घालची न्ही म्हणटा नाही भाऊचेर घालची गरज ना आनी उलट भाऊचे उपकार मानपाक जाय. भाऊन एकच मिनिट भाऊन कोंकणी आनी मराठी दोन्ही शाळा सुरू केल्यो हे तुमी जाणात. हो इतिहास आसा. जाका कोंकणी जाय ताणें कोंकणी शिकची म्हणून सांगली मराठी जाय ताणें मराठी आनी सुरवातीच्या काळान कोंकणी शाळा सुरू जाल्यो 2-3 वर्सां भितर बंद पडल्यो आनी सगळी कडेन मराठी जावपाक लागली. मागीर
या संदर्भात मी तुम्हाला सांगतो की म्हणजे मर्जर झालं नसतं किंवा मर्जरचा जो वाद निर्माण झाला नसता तर आज कोकणी शाळा असत्या. आणि मगाशी तुम्ही म्हणाल्या की एका रात्रीत बऱ्याच कोकणी शाळा बंद पडल्या. ती दोन्ही परिस्थिती तशी नाही. ज्या कोकणी शाळा म्हणून आपण बघत होतो ज्यांच्याकडे, त्यांनी कसं म्हणजे एक सोय म्हणून आपली स्थानिक भाषेतील असे प्रादेशिक भाषेतील किंवा राज्य भाषेतली आपली शाळा म्हणून दाखवली आणि प्रत्यक्षात त्या शाळेत ते इंग्रजी शिकवत होते वगैरे. म्हणजे एक अनुदानाची सोय म्हणून त्यांनी आपलं हे सांगितलं होतं. पण जेव्हा धोरण झालं तेव्हा ते मग त्यांना आता त्यांना एक राजमान्यता मिळाली हे करण्यासाठी. फाली समजा ते फाटल्यान ते दोन शब्द लायले भाई सांगता मराठीचे प्रश्न सुटले. वाद जो तुम्ही म्हणता ना, तुम्ही जो वाद म्हणता ना आणि जो आपण सत्याग्रह म्हणतो ना, हा सत्याग्रह आपला यशस्वी झाला तोच म्हणतो. आणि मग त्यामुळे कसं मराठी आणि कोकणी ही ज्या प्रादेशिक भाषा आहे ना, ते खऱ्या अर्थानं गुण्यागोविंदाने नांदतील गोव्यामध्ये. एक फाटल्यान दोन शब्द लायल्यार मराठीचे प्रश्न सुटले. मराठीचे प्रश्न जे असतात पळय तो आपण वेगळे करूया. वाद सुटतलो, प्रश्न सुटचे ना. प्रश्न सुटपाक कठीण असतात. कित्याक सांगता खूप असतील ना. कित्याक सांगता कारण आज गोंयची सगळे समाजकारणच खूप मोठ्या प्रमाणात बदलता. झपाट्याने बदलत. हजारो लोक नॉन मराठी नॉन कोंकणी गोव्यान आज स्थायीक जावपाक लागल्यात. आणि गोवा एक प्रकारचे आज कॉस्मोपॉलिटन राज्य जावपाक लागला. आज 15-16 लाखांत कानडी असतात, तमिळ असतात, सगळे तरेचे लोक असतात. आणि सगळ्यांक समजणारी भाषा लोक आपोआप सोदता खंयची ती. म्हणून आज इंग्रजी कडेन पळय चड वचपाक लागले. तें कारण तें आसा सगळ्यां करून. हे आमच्यान अवॉयड करपाक आतां जायना, कित्याक बरेंच आमची फुडें सरल्या हांगासर. तरी पण नो लँग्वेज एवर बिकम्स इररेलेवंट हे म्हजें म्हणणें आसा. नो लँग्वेज एवर बिकम्स इररेलेवंट. मागीर ती संस्कृत भाशा आसूं, लॅटीन आसूं, मराठी, कोंकणी, पुर्तुगेज सुद्दां आमकां शिकची पडटा आज सुद्दां. फ्रेंच आमी शिकयतात, मराठी पुर्तुगेज शिकयतात. सो लँग्वेज डजंट बिकम इररेलेवंट. दिलीप बाग, तुमकां दिसता फाल्यां मराठीक जर फाटल्यान ते दोन शब्द लायले ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून, तुम्ही कोंकणीवादी वगैरे वतले काय तुम्ही आनी नवीन वाद वाडोवन घालतले? ते म्हणटात की एक जालें की गुण्या गोविंदाने राहणार म्हण, तुम्ही गुण्या गोविंदान रावतले. आज जो मराठी वाटेन जो पयलीं लोक आशिल्लो पळय तो एक अज्ञानांतल्यान आशिल्लो, हें लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ती भावनीक नदरेन आशिल्लो. एक लक्षांत दवरात की मराठी ही आमची धर्माची भास, देवाची भास, ह्या हातूंतल्यान व्यवहाराच्या नदरेन मराठी कडेन केन्नाच कोणें पळयलें ना. आणि ती शाळेत शिक्षणाची भास म्हणून हे केली, ते सगळे तयार केले. आज जर मराठीक जर ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून जर दर्जो दिलो तातूंत काय फरक काय पडना. जशें बाईन जशें सांगलां पळय की मराठी 25 वर्सां जेन्ना राजभास जाली कोंकणीची तेन्ना मराठीक सगळे आमी दिल्ले आसा आनी जे इक्वल टू कोंकणीक दिल्ले आसा. पूण तसो फरक कांयच पडलो ना न्ही, सगळे तशेंच चल्ले आसा. पूण एक पळय धोको कितें आसा, जर ऑफिशियल लँग्वेज जर म्हणून मराठीक जर मान्यताय दिली जाल्यार तो मुखार खूप त्रासाचे पडटले. कित्याक आमची पळय गोंयची पळय परिस्थिती बदलत आसा न्ही. जो 1960 जो मराठी मानपी लोक आशिल्लो पळय तो भुरगो आज ना. आज शिक्षण घेतलां, ताका भास म्हळ्यार कितें तें कळ्ळां आनी ताका भास म्हळ्यार कितें आपली भास खंयची हें कळूंक लागलां. जर कायद्यान जर हें करून दवरलें आनी मुखार हो कायदो बदलपा खातीर आनीकूय लढो उबारचो पडटलो. त्या परस जे हात लावचो न्ही असो त्या हात लावचो. बोरकारांक सुरवाती पासून हेंच सांगता की तुम्ही स्वतःची फसवणूक करून घेतात या कायद्याच्या अर्थाची. बरोबर बरोबर. आणि मराठीवादी स्वतःची करून घेतात. तुम्ही स्वतःची मराठीच्या बाबतीत मराठीच्या नेतृत्वाने आजपर्यंत मराठी प्रेमींना फसवलेले आहे. मग ते राजभाषेचं बिलाचा अर्थ राहू दे, मग ते भाषा भाई रमाकांत खलप भाई त्याच्यात आहेत. मान्य करता. तुम्ही फसयला कितें म्हणटा हांव फसवंक ना कोणाक. पण हो अर्थ पळय जे कोण पळय हो बिलच वाचिनात पळय ते त्या बिला बद्दल खूप उलयतात. हे कायद्याचे काय काय वाचलो ना कळना नाही, कळटा सगळ्यांक पण वाचपूच ना. आणि मागीर त्याचा अर्थ विचारप दुसऱ्यांक कितें जाला. सुरवाती पासून हांव सांगता की 350 कलम सांगता की राजकीय भाषा राजभाषा म्हण हो शब्द प्रयोग 350च्या सुरवातीच्या टायटलान आसा. मेन टायटल आसा प्रादेशीक भाषा. प्रादेशीक भाषा म्हणटा नंतर आमी राज्यान पावता. बरोबर. थंय सांगला ऑफिशियल लँग्वेज. आपण ऑफिशियल लँग्वेजचे वाक्यप्रचार कसो केला की कायदो करचो आणि शासकीय व्यवहाराची भाषा खंयची हे सांगचे. शासकीय व्यवहाराची भाषा कोंकणी शासकीय व्यवहाराची भाषा करून सुद्धा ना कोंकणी शासकीय व्यवहाराची भाषा झाली ना मराठी झाली. मराठी झाली ना आणि कोंकणी झाली ना. तेच सांगता इंग्लिश झाली. ती इंग्लिश झाली कित्याक कलम नंबर 4 तर बरयलात तशें सुरवातीपासून. म्हणजे एके वाटेन दोन्ही भाषांक शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून सांगल्यात आणि तिसरे वाटेन सांगला इंग्लिश चालू उरतली. कमिंग टू द एंड म्हाका एक सांगात बाई, कारण तुम्ही विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले. हो जो कायदो आसा हो कायदो फक्त दोळ्याक तेल लावपा खातीर केल्लो? दोळ्यान तेल लावपाक करूं ना. हे त्या वेळाचे राजकीय फायदो कसो मेळा शेवटी ह्या वयल्यान तो केला. जे
मग हे गोंधळ जातलो हो आमी पयले आसत सांगले तांकां सरकाराक सांगिल्लें पळय तुमी शासकीय वेव्हाराची भाशा म्हण दोनायकी मानतात पण एकेच्या फाटल्यान ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटात तुमी हो बोवाळ चालूच दवरतले गरज नासतना आमचो बोरकार बाब सारको सांगतलो ना म्हाजी भाशा शासकीय ऑफिशियल लँग्वेज आनी आमचो राणे कितें म्हणटालो ना 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 आमी भाशा ना ताची समजूत चुकीची हाची समजूत चुकीची हो गोंधळ उरूं नये वादाक फुडें तोंड उरूं नये म्हणून आमी अमेंडमेंट दिली गजाल सांगा जेन्ना हें करून सुद्दां इतली वर्सांनी दोनूय भाशा शासकीय वेव्हाराची भाशा जायना तेन्ना आज हो वाद मिटवला पाहिजे इगो इश्यूज पुरतो उरला इगो इश्यू पुरतोच उरला तो आणि गैरसमजा पुरतो उरला इगो इश्यूज आणि गैरसमज तुम्ही म्हणता तशें हातूंतल्यान साध्य काय जावची ना पण मेळ्ळें की तुमकां एक समाधान जातलें आमकां मेळ्ळें आमकां आयकलें इतकेच आमचं समाधान झालं पाहिजे आंदोलन हे फक्त एक इगो इश्यूचेर उबें राविल्लें आंदोलन इगोच्या इश्यूवर उभं राहिलेलं हे आंदोलन नसून ते आपल्याला समाधान कसलं पाहिजे बाबा आपली राजभाषा जी आहे आणि जी व्हायला पाहिजे हक्काचं तिला स्थान देण्यात इथं इगो वगैरे कुठे येत नाही हक्क एखादा हक्क मिळाल्यानंतर जे समाधान मिळतं ते समाधान मिळालं पाहिजे मग हक्कांकडे तिथं कोणी म्हणजे असं काही अहंकार वगैरे करतो अशातला प्रश्नच नाही बरोबर तुम्ही म्हणतात की हांगा इगो ना इगो अजिबात नाही कसलोच ना मराठी म्हणजे प्रेमीना इगो हा म्हणजे कधीच नव्हता तुमच्या आंदोलनात कितें जरी साध्य जालें तरी तातूंतल्यान प्रत्यक्षा भितर काही फरक पडचो ना भरपूर समाधान भरपूर फरक पडणार आणि फक्त मराठीसाठी फरक पडणार नाही तर कोकणीसाठी फरक पडणार आणि हे दोघे जण एकत्र नांदल्यानंतर दोघेनंतर इंग्रजीशी सामना करण्यासाठी ते सक्षम बनतील इगो तुमचाय इगो तांचोय इगो आणि त्या इगोची झगडे हांगा इगोचो प्रश्न कोंकणी वाद्यांक तरी नाच कित्याक कोंकणी ही गोंयची राजभास जावची अधिकृत जावची आणि ताजो गोंयच्या लोकांनी वापर करून आपलो फुडार घडोवचो हो आसा आणि मराठी जी गोंयान पळय आसा तिका मदत करपाची कोणाची गरजूय ना येदो व्हडलो महाराष्ट्र देश आसा जातून येदो व्हडले मराठी आसा ती काळी चलता आणि अशा वेळाचेर आमी कोण गोंयचे हांव मराठीतले इतली वर्सां तुमी इगो करून झगडत रावल्यान इंग्लीश मुखार पावली हे मान्य करता तुमी ऑफकोर्स ते आमी सदां मानत आयल्यात न्ही आमच्या झगड्या मदीं त्या इंग्लिशीचो हे जाल्लो आसा आणि तातूंत राजकारणी पळय कोंकणी थंय चुरली मराठी थंय उरली भाई फायनल कमेंट्स येस सांगा हे एंड करचे पयलीं ह्या दोगांच्या इगोचे झगडे अशेंच उरले आणि तातूंत भितर इंग्लीश मुखार पावली सो तुम्ही लास्ट कितें म्हणटात तुमचो उपाय तो की सगळ्यांक सांबाळून घेवचें माझें म्हणणें अशें आसा काय आसा तशें दवरया नाही आसा तशें दवरून उपयोगाचें ना ते सगळ्यांक सांबाळून घेवया सगळ्यांक सांबाळून घेवन फुडें सरया हे म्हजें मत आसा पुरो जाली इगो सॅटिस्फाय करया इगो सॅटिस्फाय करया आनी फुडें सरया कळ्ळें न्ही करया आणि दोगांयनी एक थारोवचें की प्राथमीक लेवलचेर कोंकणी किंवा मराठी किंवा दोनूय भाशा शिकच्यो इंग्लिशूय शिकची कित्याक शेवटी ती जागतीक भाशा आसा लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आसा त्या शिवाय काय आमी एकमेका कडेन उलोवंक शकना दोग जाण गोंयकार उलयतात कोंकणीन उलयतात मराठीन उलयतात पण तिसऱ्या मनशा कडेन कितें उलयतले आनी जगाच्या पाठीचेर ती चलता म्हणून हो फॉर्मुला एक नवो घेवचो आनी फुडें सरचें इवन स्क्रिप्ट बद्दल हांव म्हणटा रोमी स्क्रिप्ट जाय न्ही बरेंत कित्याक कोंकणी आज कार्डीन बरयतात मल्याळीन स्क्रिप्टान बरयतात देवनागरीन बरयतात रोमीन बरयतात भाशा हो वादाचो मुद्दो हाचे मुखार दवरूं नाका म्हणटा खातीर हाजेर आमी हे सोपयतात खंय तरी एक भाईन आनी रमाकांत खलोपा कडच्यान जेन्ना असो पर्याय येता तेन्ना खरेंच बरें दिसता आनी ताणें सांगलां की इगो सॅटिस्फाय जाला इगो सॅटिस्फाय करा सगळ्यांचे पण सगळ्यांक जाल्यार दियात त्या कायद्या भितर सामान आनी एटलिस्ट हाजे मुखार तरी ह्या गोंया भितर भाशेचेर तरी वाद जावपा दिनाकात कितें करपा तें एकदाचो सोक्षी मोक्ष लावन उगडयात तुमी तिगी जाण आयले चर्चे भितर बरे मुद्दे आयले बरें डिस्कशन जालें थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार